गोंय विधानसभेच्या सभापती वेंचणुके खातीर राज्यपालान एका दिसाचें अधिवेशन मंगळारा आपयलां. सभापतीची वेंचणूक मंगळारा जातली. सभापतीच्या वेंचणुके खातीर भाजपान दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकाराच्या नांवान मान्यताय दिल्या. तशेंच सरकाराच्या घटक पक्षाच्या मंत्र्यांक बरोबर घेवन सोमारा दीस विधानसभा सचिवाच्या कार्यालयाक राजेश पाटणेकाराचो सभापती पदा खातीर उमेदवारी अर्ज दिला. आमदार बाब राजेश पाटणेकर हांचो स्पिकरा खातीर ताचो फॉर्म भरिल्लो आसा. आमी ऑलरेडी 4 कॉपीज भरलेल्या. एक आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराच्या वतीन प्रपोज्ड आनी सेकंडेड, म्हणजे म्हाका दिसता आमचो प्रवीण जाटेन सेकंडेड केला आनी जोशुआन प्रपोज केला. दुसरो फॉर्म जो आमी भरला तो बाब विजय सरदेसायन प्रपोज केला आनी सुभाष शिरोडकरान सेकंडेड केल्लो आसा. अशेंच बाकीचे आमच्या आमदाराच्या भितर हे करून आमी 4 नॉमिनेशन फॉर्म राजेश पाटणेकाराचे भरलेले आसा. म्हाका खात्री आसा आमची स्ट्रेंथ जी आसा एट प्रेझेंट भारतीय जनता पार्टीचे 17, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी इंडिपेंडंट 3 अशें मेळून 23ची स्ट्रेंथ विधानसभेंतली आमच्या बरोबर आसा. पूर्ण बहुमत आमच्या कडेन आसा. बाब राजेश पाटणेकर फाल्यां जे इलेक्शन आसा 11:30 वरांचेर डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीचो स्पीकर म्हणून राजेश पाटणेकर हे जिखून येता. सुदीन ढवळीकरांचो सपोर्ट आहा तुमचो? सुदीन ढवळीकरान सरकाराचो सपोर्ट अजून काडूंक ना असो म्हटला त्यांनी. तो ताका प्रश्न विचारपाचो. इंडिपेंडंट मिसिंग कोण दिसना इंडिपेंडंट म्हणजे इंडिपेंडंट म्हणजे कितें जालें सांगता तुका. रोहनाचो ताचो कितें तरी प्रॉब्लेम जावन तो उरला. कोण भायर पडला कोंट्री वर्कर. आमचो प्रसाद ट्राफिकान अडकला आनी गोविंद शिरोडा गेला तो ट्राफिक ऑन द वे शिरोडे सगळे बरोबर आसा. एनी रिजन मायकल ना सर? मायकल मुंबय आसा. कांयच चिंता करूं नाका. मायकल आज 12ंक पावता. तेणी म्हाका सकाळी फुडें फोन केला कारण तुमी विचारता म्हणून ताका खबर आसा. त्या खातीर तेणी म्हाका सांगलां की आपूण 12ंक सुमार पावता म्हणून. तो आयलो काय म्हाका मेळटलो. तो कितें आपल्या कामा निमित्त भायर गेल्लो ताका डिले जालो. I expect him to win with more than 20. The Congress has contacted you for the support for the speaker post. Congress has contacted me to for other things, not for this. Not for this. And I am not available. I have announced through your media, and I have told them privately also that we are part of the NDA. We are not changing our stance. This was my stance when I went for the first meeting, and Mr. Manohar Parrikar was alive, and he was the chief minister. My stand remains the same. So काँग्रेसान कॉन्टॅक्ट केलं होतं तुम्हाला? सगळ्या कॉन्टॅक्ट गोंय प्रदेश काँग्रेसीन गोंय विधानसभेचो वरिश्ठ नेतो तशेंच गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री, विरोधी पक्ष नेतो तशेंच विधानसभेचो सभापती म्हूण काम केल्ल्या प्रतापसिंग राणेचो सभापती पदा खातीर उमेदवारी अर्ज दिला. प्रतापसिंग राणेक राजकारणाचो सगळ्यांत चड अनुभव आसा. तशेंच ताचो अणभव नदरेन घेवन काँग्रेसीनच न्ही जाल्यार विरोधी पक्षाचें सरकार सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल सत्तेचेर आशिल्ले तेन्नाय विरोधी पक्षान आसून सुद्दां प्रतापसिंग राणेची सभापती म्हूण तांणी निवड केल्ली. आतां हे सरकार आनी सगळे आमदार प्रतापसिंग राणेची सभापती म्हूण वेंचणूक करतले अशी आस्त काँग्रेस विधिमंडळान उक्तायल्या. They must think that they were all unanimous of the view that I should stand for elections. And once I have been a speaker earlier, I have played a very neutral role. Once you are a speaker, you don't belong to anyone. And therefore, it's up to the legislators and their thinking. And I hope that I request, since I have been put up by the Indian National Congress, once I have become a speaker, I belong to the House and an independent person. And whatever the decisions to be taken, I would take them independently. Thank you. Without any favor. Sir, have you tried to lobby with other opposition, independent MLAs? Canvassing is always there, but we are always meet. I would request all my MLAs. Will you also convince your son to vote for him? Vishal Rane. He is one of the opposition members. So I would request all the opposition members to vote for him. So you have experience as a speaker. Do you think it will help? Is that a reason that you are experienced as a speaker compared to
Other. In another 2 years, I'll be completing 50 years in the legislature. Thank you. पळय आम्ही जे उमेदवार सगळ्यांनी एक मताने युनिमोसली आमच्या पार्टीन जे आता CLP झाले उपरांत आम्ही एज अ सिनियर मेंबर आणि एक्स स्पीकर एक्स CM आणि ज्यांका 50 वर्सां जाय दिल्ली आसा राजकारणात त्यांचे नाव आम्ही सगळ्यांनी युनिमोसली आम्ही हे केल्ले आसा आणि आम्ही सगळ्या कडेन आम्ही सपोर्ट मागतले आणि म्हाका दिसता तेंच्या व्यक्ती जेन्ना स्पीकर पोस्टाचेर जेन्ना म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणून आसा जाल्यार तेमी जेन्ना जेन्ना जे पद घेतले आसा तेन्ना जस्टीस दिल्ली आसा अनुभव आसा वास्ट अनुभव आसा आणि ताका लागून त्यांच्या नावाचे सगळ्यांची सहमती आसतली सगळ्या कडेन आमी तेंचे रिक्वेस्ट करतले हाज्या पयलीं सुद्दां सरकार दुसरो आसतना सुद्दां तेमी स्पीकर पयलीं सुद्दां ते आसलेले आणि ते तशें तेमी चलयल्ले आसा आणि त्याच आदाराचेर जेन्ना स्पीकर पोस्ट म्हणटा स्पीकर म्हणटा खंयच्या पार्टीचो ताका लागून आसता ते स्पीकर म्हणटा एक स्वतंत्र हे आसता आणि ताका लागून सगळ्यांतले सिनियर मेंबर म्हणटा ते आसात ह्या हावजाचे 50 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसात तेन्ना तेंच्या नांवाक सगळ्यांची सहमती मेळटली अशें आमकां दिसता कितले वोट पडले नाही आमी सगळ्या कडेन अपील करतले रिक्वेस्ट करतले आनी म्हाका दिसता ते तेंचे कॅन्डिडेट ते असले कारणांनी कदाचित आमकां आन ओपोज मेळपाक शकत कदाचित आमकां आन ओपोज मेळपाक शकत राजेश पाटणेकार काय प्रतापसिंग राणे सभापती जातलो हे मंगळारा दीस कळटलेच मात प्रतापसिंग राणेन सभापती पदा खातीर अर्ज भरिल्ल्यान प्रतापसिंग राणेचो भाजपान आशिल्लो पूत विश्वजीत राणेचेर पेज आयला भाजपान निवड केल्ल्या उमेदवारा बरोबर रावप काय विरोधी पक्ष काँग्रेसीन उबो केल्लो उमेदवार प्रतापसिंग राणेक तेंको दिवप अशें कोडे विश्वजीत राणेक पडला प्रतापसिंग राणेन अर्ज भरला हे विश्वजीत राणेक कळटकीत विश्वजितान प्रतापसिंग राणेक फोन केला तुमीच पळयात Decisions to be taken, I would take them independently. Hello? Yes, I have filled the form. Yes, I have filled the form.